येवकार हा समृद्धा खणगावकर. सुरक्षेचे हेडलाइन्स. एक्टिविस्टान आवाज काढलो. स्मार्ट सिटी टँकर घोळे. स्मार्ट पणजी जाय जाल्यार पणजेकारांनी स्मार्ट जावपाची गरज. काँग्रेसीच्या संजय बर्डेचो पणजेकारांक उलो. अजूनय गोंयांत न्हावपाक पेवपाक गेल्ले कडेन बुडून मरपाच्यो घडणुको. जिल्लो अधिकाऱ्यान लायले 144 कलम. मस्ती करप्यांक उखलतले पुलीस. तरीकय जायते कडेन अजूनय उक्त्यो खणी आनी तळयो. वर्सान वरस मरता दांडो पाळे वेळसाव दर्यांतले नुस्तें. कुशीच्या एका फॅक्टरींतल्यान सोडिल्ल्या रसायनीक उदकाचो परिणाम. थळाव्यांचो आरोप. करात खर कारवाय. नुस्तें वेवसायी फुर्योज. आणि आता आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पणजेच्या स्मार्ट सिटीच्या कामात शिस्त आणि वेग येतलो जाल्यार पणजेकारांनी स्मार्ट जावपाक जाय. पॉलिटिकल एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेक दिसता. पणजेकारांक ताणें तशें आव्हानय केलां. ताणें बोवाळ घालतकच कंपालचो धुल्लो रोखडोच जाग्यार पडलो. मिडियाचे कॅमेरे भोंवतातच. पणजे भायले एक्टिव्हिस्ट येवन हुयेली मारतात. पण पणजेकार आवाज काडीत जाल्यार खऱ्यांनीच स्मार्ट सिटी मेळूं येता. हे सांगपी विन्सन रोजारियोची ही स्पेशल स्टोरी. आता आमकां हिंगा स्पेशल आपोवन हाडलेले आमचो सोशल एक्टिविस्ट बाब संजय बर्डे. आनी आतां आमी हिंगा कांपालाचेर आमी म्हणटा ते परेड ग्रावंडाचेर येवन आमी पळयलें आनी तेणें आमकां हिंगा हाडून दाखयलें. सो हो परेड ग्रावंड हो कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्लो परेड ग्रावंड बांदपाक हो कन्स्ट्रक्ट करपाक. पूण आतां हिंगा परेड ग्रावंडाचेर आमी पळयलें म्हणटा तें तिका कॉन्क्रीट मिक्सिंग मिशीन इन्स्टॉल केल्लें आसा. आनी तें कॉन्क्रीट मिशीन सो ते एका स्टेडियम बिल्डअप कन्स्ट्रक्शनाक यूज जायना पूण ते स्मार्ट सिटीक आनी तें यूज जालें तें बरें आहा. तो एक एंगल तो एक सायड. सो ती आतां हिंगा यूज करता. सो आमकां खबर ना तेजेर आतां ते हिंगा सोडी तिका ट्रान्सपोर्ट कशें करता पळय ते ती आतां आमच्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी खबर आसतली. पूण मेन म्हटल्यार आतां हिंगा म्हाज्या सायडीक हिंगा गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्स आहा आनी तेज्या सायडीक TB कुंया हाय सेकंड्री आहा. सो हे आतां हिंगा पळय डस्ट पॉल्युशन जातालें आनी जाता पळय ते. सो हे आतां आमचे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान पळय हांकां एप्रुवल दिलां जाल्यार खबर ना हे पळयलें कित्याक हिंगा सरावंडींग एक कंपल क्लिनीक हॉस्पिटल आसा. सो तेका डस्ट पॉल्युशन जाता. दुसरी कॉमर्शियल हिंगा बिल्डींग आहा नेक्स्ट टू कंपल क्लिनीक. आनी मेन म्हणटा तें यूथ आनी आमच्या भुरग्यांचे तरणाट्यांचे होम सायन्स कॉलेज आहा. होम सायन्स कॉलेज आनी TB कुंया हाय सेकंड्री आहा. सो तुमी पळयत जाल्यार हिंगा ते TB कुंया आनी होम सायन्साची ती एक सायडीची सगळी विंडो बंद केल्ली आहा कित्याक हेजेर कळटा तेंका डस्ट भितर सगळो वयता म्हूण. सो हे आतां पळोवन तर आमच्या पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान तर हांकां परमिशन दिल्लेलें आहा जाल्यार वेल एंड गूड. सो आनी हेजेर तर दिवंक ना जाल्यार तुमी आतां आमकां सांगपाचें आमी कितें करपाचें पळय ते होल हिंगा पणजेचो लोक हिंगा तरी आसतना कित्याक रावला. पणजेच्या स्मार्ट सिटीचे काम हाडबडीतपणान चल्लां हें कोणूच न्हयकारपाक शकना. कित्याक तर हायकोर्टाचे न्यायमुर्तींक स्वता रस्त्यार देंवचें पडलें. तरीकय कंत्राटदार सुदारपाक तयार नात. पणजेकार वाजेल्यात काय भियेतात खबर ना. पूण गोवा 365चो कॅमेरो आनी कांय एक्टिविस्टांची नदर स्मार्ट सिटींतली दरेक घडणूक स्कॅन करता. आवाज काडल्यार तेचो परिणाम नक्कीच दिसून येता. पळयात सकाळचे देखावे. त्या उपरांत संजय बर्डे थंय पावलो. सुपरवायझरा कडेन उलयलो. 5 मिनटांत उदकाची टँकर पावली. कामाक शिस्त आयली. ही जापसालदारकी आतां पणजेकारांनी दाखयली जाल्यार हे काम तूं कंप्लीट करपाक केन्ना रावला. गोंयचो CM सांगता म्हणून तुमी ते कामां हांगासून तुमी सगळे कडेन रोटेट करतले. हे पणजेकारांक त्रास जाता. अख्खे गोंयच्या लोकांक त्रास जाता. पणजे ही गोंयची राजधानी. हांव म्हापशेसून येयल्लो आसा. आमकां गाडी पार्क करपाक मेळना. खंयसर जर स्मूथ वचपाक जाय आमकां वचपाक मेळना. आमची पेट्रोलाची बाडी जाता. आमकां हांगासून थंय वचपाक जाय आमकां रावंड मारून वचचो पडटा. म्हणून आमी गोंयच्या CMाक विचारता तुजे कडेन कामाची स्मार्ट सिटीचे तुजे कडेन तकली जर नासली न्ही हे तुमी काम हातीन कित्याक लावून घेतलेले. खंयचेच काम मरे पणजे शहरान मरे कंप्लीट जाल्लेले ना. आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा न्हू आतां जो ताका आमी सांगले सरावंडींग एरियेक जे आसा न्हू हांगा लोक रावतात. हांगा धुल्लो जाता. गाडी वयतात धुल्लो जाता थोडलो आनी लोकांच्या घरांनी वयतात. मेन म्हणजे स्टुडंट्स आसा लोकल लोक रावतात सिटीजन रावतात तांकां हांगा त्रास जाता हेल्थाक त्रास जाता. आनी ते हेतूसून तेंच्यांनी हो जो कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्लांट हांगा घातलेलो आसा कायद्या अंतर्गत. हांगासून लोक रावंक फावना. ते जाग्याचेर जे मनीस रावतात ते जाग्यान तेंच्यांनी कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्लांट हांगा घातलेलो आहा सिमेंटाचो. आमी येयले हांगा इफेक्ट पळय तेणी ताबडतोब हांगा आतां कंटेनर हो आमचो वॉटर टँकर धाडलो. 10 मिनटां जालीं येयल्यार जर पणजेकार अशें जर फुडें येत
कॉन्ट्रॅक्टर जो आणून बेगीन मी कामाक पणजेकारान तुमकां हांव मागता तुम्ही रस्त्यार देवा. जो पर्यंत तुम्ही रस्त्यार देवाना जो पर्यंत तुमकां हो मिनिस्टर कितें म्हणटलो सीएम कितें म्हणटलो म्हणून तुम्ही रस्त्यार देवाना म्हणून ही आमची दुर्दशा जालेली आहा. सीएम तुमचे कांयच करू शकना हांव तरी सांगता. इधर अभी देखो कॉलेज है, होम साइंस का कॉलेज है, इधर भी टीबी कुन्या कॉलेज है. सो ये सब ये देखा बिल्डिंग को आपने देखा वो सब विंडो बंद कर बैठा है अंदर. नहीं पानी मारता है कभी मारता है कभी आपने कभी मारा है, इसके पहले कभी मारा है आपने? मारेगा भी, तुम बोलते है मारेगा. मारेगा बोला तो क्या गाड़ी जाते रहता है ना. नहीं नहीं इसके पहले कभी मारा है? मारा नहीं पानी. पानी मारता है डेली पानी कभी 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 मारा है? पानी मारो. नहीं अभी बारिश आएगा तभी वो पानी आएगा. बारिश का पानी आएगा. इससे पहले आप लोगों ने कभी पानी मारा था? इधर लोग रहते हैं ना इधर भैया. अरे स्कूल है इधर. ये स्मार्ट सिटी है. इधर का लोग स्मार्ट भी है. ऐसा नहीं लोग आप मिनिस्टर को किसी को पकड़ लिया तो आपको लगता है लोगों का हेल्थ का कितना प्रॉब्लम होता है मालूम है ना. आपको परमिशन कौन दिया इधर ये प्लांट डालने के लिए? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आपके पास कुछ ये है डॉक्यूमेंट्स है? वो सब नहीं पोल्यूशन डॉक्यूमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको नहीं दे सकता है. बाजू में इधर हमारा लोग रहते हॉस्पिटल हैं है तो कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकता है. कौन सा भी सीएम भी नहीं सकता है. कोई नहीं दे सकता है. हाँ? ये इनलीगल का काम तुम कर आदमी लोग सकते रहते हैं. हैं ना. आप उधर पकड़ो ना किधर जाके उधर कंक्रीट मिक्सिंग करके इधर लाओ ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, डायलन रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. न्हावपा पेवपाक गेल्ले कडेन तरणाटे बुडून मरपाच्यो घडणुको अजूनय गोंयांत घडटात. पोरू जिल्लो अधिकाऱ्यान खाशेली बसका आफोवन सुचोवण्यो दिल्ल्यो. अंदूय यो रे म्हाज्या मागल्या. अंदू जिल्लो अधिकाऱ्यान 144 कलम लायला. पुलिसांचोय भंय दाखयला. पूण तरणाटे ह्या धोकादायक सुवातांनी मुळात न्हावपा पेवपाक येवचे नात हाचे खातीर कितें जतनाय घेतल्यात ते पळोवप म्हत्वाचें. घेवया अंदूच्या घडामोडींचो नियाळ. दिवचले डिझास्टर मॅनेजमेंटाची बसका जाली. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, उपजिल्लो अधिकारी, मामलेदार, पोलीस आनी थळाव्यां मदीं चर्चा जाली. खण तळ्या सारकिल्ल्या सुवातींनी पंचायतींनी जतनाय घेवची. पूण तरीकय आयकनासतना अशा घातक सुवातींनी न्हावपाक पेवपाक गेल्ले जाल्यार पुलिसांनी कारवाय करची अशें दिवचलच्या आमदारान सांगलें. ताचे आदी आयकात थळाव्यांचे उतफर्के. व्हडलो त्रास म्हणजे कॅनल नानोरा, उसप आणि भटवाडी कॅनलान आणि खडींचेर तुम्ही इन्सिडंट आयकले आसतलो. ताजे 2 भुरगे मेले तेजेर कितें मातशें एक्शन जावची. ताचो खूब त्रास जाता. ते येतात ती येतात बाटल्यो फोडटात. लोकांक खूब त्रास जाता. लोकल लोकांक करता पुलीस पळयतात खंय तरी मातशें शेड सायडीक चडटात वयतात. आतां मान्सून स्टार्ट जाला आतां भरपूर तेंची गर्दी आसतली. हजारांनी लोक येतात. हेचेर कितें तरी मातशें एक्शन जावची. जे अनऑथरायज वॉटर बॉडीज आसा अनऑथरायज वॉटर बॉडी वेदर इट इज अ लेक खण किंवा कॅनल थंय हें करपाक अलावड ना त्या सेक्शना अंडर. तशें जर कोणी गेले जाल्यार पुलिशेक पावर आसा तांकां तांच्यांनी हें करपाचें. म्हणजे जर कोण आयकना सांगून की बाबा तूं करूंक नाका हांगासर जाल्यार तांकां अरेस्ट करपाचें अंडर त्या सेक्शना अंडरचे पावर आसा. सो त्या खातीर एक आसा. दुसरो मेजर हांवें कितें सांगलां जे ओरिजिनल हो लास्ट असेंब्लीका इशू केल्लो जे खणी बी आसा तेंच्यांनी जे ओनर आसा तांच्यांनी ते खणी भरपाचे. तिसरो म्हणजे बराकेट घालपाचो. आनी चवथो थिसर डेंजरस एरिया म्हणून हे घालपाचे बोर्ड. पण एक कशें आसा न्ही लोकांनी मातशें कॉपरेट करूंक जाय. सरकारे म्हणून आमी कितले म्हणून करतले पूण हे गोश्टी आमी करपाचें ठरयला आनी आय विल सी टू दॅट हे आमी करतले म्हणून. म्हणजे तुम्ही इन्स्ट्रक्शन दिला मग हे कोण हे करता वायलेट करता तांकां अरेस्ट करचे. न्हू तांकां त्या सेक्शनाचे जे हे आसात पावर्स आसात ते सेक्शन लावपाचे. आनी ते सेक्शन कितें आसा अरेस्ट कर की पुलिशेन हाडून दवर की तांकां फायन दी अशें जे पावर आसा ते तांच्यांनी हें करपाचें. प्री मन्सून डिझास्टर टाळपाक खंय पालिका, उपजिल्लो अधिकारी आनी पंचायती कडेन फंड ना. दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन सरळ सांगून सोडलें. ताचे वयल्यान अंदूच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटाची तयारी कळूं येता. फाटले विधानसभेत 5 लाखाचो फंड दितले अशें उतर दिल्लें. पूण खंयचे कडेन कांय ना. आयकात दोतोराक. आणि हाचेर एक जर मेजर इशू आशिल्लो जाल्यार प्रत्येकाची जी झाडां आसा ती पावसान पडटा ती कट करपाक जाय. आतां इशू कितें जाता एक तर कितें म्हणटा म्युन्सिपालिटी कडेन फंड्स ना 50,000 डेप्युटी कलेक्टराक 50,000 आनी पंचायतीक म्हाका आसा 25,000. सो फंड ना हो एक मेजर इशू आसा. लास्ट असेंब्लीन हो इशू हांवें रेज केल्लो असेंब्लीन ताका आमकां मिनिस्टरान एग्री केल्लें की प्रत्येक हाका डेप्युटी कलेक्टर कडेन मतदारसंघाच्या प्रत्येक मतदाराक 5 लाख दितले म्हणून. अनफॉर्च्युनेटली अजून ते आमचे हाका मेळूंक ना. हेच्या
आमच्या डेप्युटी कलेक्टर मेळोंक ना. सो हांव ते पळयतलो की जाता तितले पयशे बेगीन हाडून ही झाडां हो मेजर इशू आसता. कित्याक लोक घालतात तर ही झाडां खंय तरी पडटा, मागीर ती वायरींचेर पडटा, कोणाच्या घरांचेर पडटा, मागीर 2 दीस लायट ना कोणाच्या घरात, आनी जर कोणाच्या मनशाचेर पडलें जाल्यार हानी जावंक शकता. सो मेन इशू आसलो तो हो झाडांचो. दुसरे जे इशू आसले जे हो जो आमचो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर अंडरग्रावंड केबलिंग घालता ते रिइन्स्टेटमेंट करता, आनी केबलिंग घालतना ती वॉटर पायपलायन बी फुटतात. सो तशी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसात वॉटर डिपार्टमेंटाक की बाबा इलेक्ट्रिसिटीकाय सांगलेलें आसा तुमी एक प्लंबर जावन जाता ती बेगीन रिपेर करा. ही जाली दिवचलची गजाल. केन्ना जाग्यार पडटा पळोवपाची. पोरू खणपिटांनी आनी चिऱ्याक खणींनी बुडून मरपाच्यो घडणुको घडल्यो. बसका जाल्यो. आदेशय काडले. जे बसकेत करचें अशें ठरयलें ते संबंदीत यंत्रणेन केलें हय. पळोवया कुंकळची वास्तुस्थिती. दाखोवन दिता रमेश नायक रावत. पणजी कलेक्टरान ऑर्डर काडली, सावथ गोवा कलेक्टर जो आसा हेणें ऑर्डर काडली की ही जी सगळी जी खणी आसात ज्यो उदक भरतात, लोक उदक वचपा न्हावपा नाका, कोणें ह्या हेजेर वचची न्हू म्हणून. कित्याक डेथ ज्यो आसात ह्यो बुडोन मरपाच्यो खूब जाले कडेन आसात. आनी हेचे खातीरच तेणी ती ऑर्डर काडली की हे सगळे बॅन करच्यो. 144 कलम लायल्या, 188 अंडर सेक्शना खातीर तांकां अरेस्ट करची म्हणून एक जी ऑर्डर काडल्या ही आजुनूय पुलीस स्टेशनार खंयच्या पावल ना. आनीक मामलेदाराक तेणें डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा की तुमी हेचें इन्स्पेक्शन करचें खंय. आमी कलेक्टराक इतलें सांगूं सोदतात जितल्यो असली ज्यो खाणी आसात ज्यो चिरयांच्यो, रबराच्यो, बोल्डराच्यो आनीक तश्यो बॉक्सायडीच्यो ह्यो जितली खाणी आसात ह्यो तेंच्यान कितें करपा जातली काय म्हणून काय बसोन फक्त ऑर्डरीच टायप करून धाडपाची ही सद्याक जाले कडेन आसा. कितली पुलीस स्टेशनार स्टाफ आसा तो ह्या असली खाणीचेर रावतलो आनीक पळयतलो, कितली चॅक करतलो. फॉर एग्जाम्पल कुंकळे पुलीस स्टेशनाच्या जुडी रिक्षानाक असल्यो हजारांनी खाणी आसात. ह्यो हजारांनी खाणी आसोन पुलीस स्टेशनार आसा फक्त 80 स्टाफ. ज्यो खाण्याचेर लोक जे आसात आज आमी दाखयता ह्याच खाण्याक कितलेशे लोक मेले कडेन आसात. 7-8 वर्सां पयलीं 2 जाण भुरगीं मेले कडेन आसा ह्याच खणीक. अशें करून जायते खणी आसात. ह्यो सरकार सगळ्यो बांदून घेतलो या पुरयतो काय त्यो कांय कळना. आनी ह्यो इलिगल आसले कारणान ह्यो अशें जाल्यात. हांगा बॉक्सायड आसा, बॉक्सायडी सेम आसा, कितलीश्यो भितर आसा, पूण ह्या बॉक्सायड पुरयतलो कोण. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी भक्तीपय बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोवा 365 चे चिवटपण उपेगाक आयले. फोंडेच्या केटीसी बस स्टँडाची सेगीतपणान अवतिकाय दाखयली. लोकांक जावपी गैरसोय नदरेक हाडून दिली आनी उपजिल्लो अधिकाऱ्यान ताची दखल घेत हो स्टँड जाग्यार घातलो एकदाचो. पळयात बस स्टँडा पुरती काय जायना पूण फोंडेकारांक आयिल्ले अच्छे दिन. आज आमी कदंबा बस स्टँडाचेर आसा आनी कदंबा बस स्टँडाची स्टोरी जी आसा ती गोवा सदांच फॉलोअप केल्ली आसा. आनी फॉलोअप स्टोरी म्हणून हांगा जे इशू आशिल्ले ते फायर एक्सटेंशन आशिल्लें, उदक नासलें, टॉयलेट नासलो, हाज्यो ज्यो बातमी ज्यो गोवा हाडिल्ल्यो आनी लोकांक दाखोवन दिल्लें की हांगा फेसिलिटीज कांयच ना म्हणून. पूण आज जे मिटींग आसली कलेक्टरान मिटींग जावचे पयलीं ह्यो फेसिलिटीज सगल्यो हांगा रेडी करून दवरल्ले आसा कदंबाक. आतां उदक लोकांक पिवपाक मेळटलें. तशेंच जे कोणी हँडिकॅप आहा तांकां चेअर दवरल्ले आसा, फायर एक्सटेंशन दवरल्लें आसा, टॉयलेट ओपन करून केल्लो आसा. हे सगळी फेसिलिटी आतां आज केल्ली आसा. गोवा टेनाचो रोलंड मार्टिनान ह्या स्टँडाची अवतिकाय पळयली आनी कायद्याचेर बोट दवरलें. तश्यो संबंदीत यंत्रणा चालीक लागल्यो. ताणें समाधान उक्तायलां. कसल्यो कसल्यो सुविधा दिल्यात आनी येवपाच्यो आसात तेवूय सांगले. जर आयल्यो नात जाल्यार बस स्टँडारच एक कंप्लेन बूक आसतलो. कागाळी बरोवपाक लोक मेकळे. आयकात. The additional collector, Mr. Pundarik Kozhikar, has called for the meeting based on the Goakian representation regarding the lack of facilities at this KTC bus stand at Ponda. We are very pleased today that KTC has given a preliminary report of the action taken, where they have done number of things like signages, they have brought the drinking water, introduced the complaint book, they have activated the public toilet. So the work has begun. Of course, there are many other issues which are pending, which we will be taking up. But we had the participation of fire department, transport department, traffic police, civil supply and consumer affairs, and therefore we are hopeful
that through this meeting some more action will be taken. One of the major issues we were concerned about the safety and cleanliness of this bus stand, because people have to have confidence in using the bus stand. With the signages coming, we will know now there are 14 routes operating from this bus stand. So we have asked Transport Department to take review to see that buses are plying on these routes. If they are not plying, to find out alternate operators. At the same time, we have asked for proper garbage clearance, because no clearance of garbage system was in place. We will have monthly checking of the complaint book by Consumer Department, Civil Supplies. We are also proposed today that this bus stand should also have solar power. So solar power will benefit this bus stand, and they will save so much money in terms of finance. And we are going to get the fire department and transport department to put road safety and fire safety signages here, as well as we are going to ask for an increase of sitting arrangement here, and to activate all the closed shops. There are shops which are still closed. We want to activate so people can get some food items, some drink, whatever, soft drink, whatever it is, and benefit like any other bus stand in Goa. We want to make Ponda bus stand #1 bus stand. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी भक्तीपय बाळगी. कितलीशींच वर्सां जावन गेली दांडो पाळे वेळसावचे पोंयचेर दर वर्सा नुस्तें मरतात. कुशीच्याच एका फॅक्टरींतल्यान रासायनीक उदक अरबी दर्यांत सोडला, देखून नुस्तें मरता. कागाळीचीच कोण दखल घेयना. वेळसावच्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी आरोप केला. वेळसाव दर वर्सा दर्यांत नुस्तें मरपाच्यो घडणुको घडटात. लागसरच्या फॅक्टरीच्या पायपांतल्यान दर्यांत दूषित उदक सोडटात. आमी आमचें पोट पोयतल्या नुस्त्यांचेरच भरतात, पूण प्रदूषित उदकाक लागून नुस्तें मरतात. हे कंपनीन पोटार पांय दिला. लोकांनी कारवायेची मागणी केल्या. लास्ट वर्साचो हांवें जो व्हिडिओ काडलेलो आनी हांवें सांगलेलें ती पोय हाडटाय ती तितून आमोनिया ट्रेस मेळ्ळे म्हणून. जरी तर गेल्या त्या वर्सा जरी तर हो आमी स्टेप घेयलोलो सगळ्यांनी एकठांय जायन, हे आयज नुस्तें मरपा न्हू. बट थिंग कितें जालां, थिंग थोडे कारणां लागून पॉलिटिक्स हेडले, सगळे हेडोन सगळे काबार केले. सो आतां रिपेंट जायन फायदो ना. पयलीं सद्या हांव हॉर्बिलाकू थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें देवान दाखयलें. हे पाटी तुमच्या तोंडांनी तुमी उलयन लोकांक सांगलें बाबा थिंगा आमोनिया ट्रेसीस मेळटाय आनी नुस्त्या मरता म्हूण. लास्ट इयर हांवें सांगलोलें लोकांक, बट म्हाका फोटींग म्हूण म्हाका कुशी काडलो सगळ्यांनी. बट एनीवेज वील मूव फॉवर्ड. आतां हॉर्बिल बाब हांव तुका कितें सांगूं सोदता जाणा तूं, नुस्त्या मेल ते आमोनिया गॅस आमोनिया उदका येता म्हूण आमकां सगळें खबर आहा. बट तेच फॅक्ट तुवें दाखोवं ना, कोणे तुका खबर नावूय आसतलें. हांव कोणाक क्रिटिसायज करना. आतां तेच फॅक्ट येवपाकू हिंगा 2 पायप सोडलो आहाय. एक पायपाचो हिंग वयरसो सोडलो आहा आनी ते सारके कॉन्क्रिटान बांदून सारके दर्या मोत गेलो आहा. आनी दुसरे पायप आमचे ते सायडी फाटरले देंवन येता, ते अंडरग्रावंड आहा. तेजो तर JCBन मातशें फोडलें न्हू जाल्यार ते पायप दिश्टी पडटले. आतां हांव नाका ही कंपनी हे बारीक लोकांक कितें करूं सोदितली. हो बारीक लोक आख्खो ट्रेडिशनल फिशरमॅन तो धाकटी घर बांदून आपणाक गेलो दिसपटो काडटाय. आतां तरी आमचे भाव लंडना पावोन मातशें वयर सरताय आमी, बट आमी सगळे जियेताले आख्खे नुस्त्या हेजे. सो ही पायपां सगळी सारकी दर्या हितून मोद आहाय बरी. म्हाका दिसता एक 500 मिटर्स एटलिस्ट 300 मिटर्स तरी पयस आसतले. वयर सद्या पोल्युशन जाता ते सारकें 110%. आनी लास्ट टायम हांवें रिपोर्ट उदका सॅम्पल घेवन रिपोर्ट काडलेलो की आमोनिया ट्रेसीस आहाय म्हणून. बट म्हाजी फकाण केली कोणें, ते म्हणूंक लागले बाबा कितें नुस्त्या कितें ब्रेकफास्ट खावपा वयर येता आनी सकयल वयता. हांव ती कोणाकूय क्रिटिसायज करना की जालें तें जालें, बट हे आतां मुखार सरया. आतां हांव कितें म्हणटा, हे आतां आमी सोल्युशन काडटो कितें करून. कंपनी न्हू आमचे गरीब जो लोक हिंगा आसा ते लुकसाण जाला सगळ्याक. कंपल्सेट करपाकू पडटलें फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज पोल्युशना लागून नुस्तें आयल्या येयना. नुस्त्या कितू किलोमिटर पयस रावता, कित्याक ते मिक्स दर्यो व्हडलो ते मिक्स अमके कडेन जाता, अमके मिटर्सां जाता. ते मिक्स नुस्तें आयल्या पावलें म्हणटा तें नुस्तें मरता. वर्सां न्हू सदां मरता नुस्तें. हे फकत वर्सां दाखयलें तुमकां. ओके, सो ही जी हिस्ट्री जायती आहा हें सांगता म्हणल्यार हे कंपनीची. हे कंपनी न्हू जेन्ना स्टार्ट केलोली तेन्ना ही पायप बांदलोली तेन्ना हो आख्खोच आमोनिया बेल्ल्या म्हणटा आमगे सायडी गांव आहा थिंग देंवन लोकांगे शेतां लोकांगे बांयो सगळ्यो पेड्यो जाल्ल्यो. तेन्ना हेजे जुवारीन कंपनीन तांकां कंपल्सेट केलोलें की ते पायपलायन दित सगळ्या उदकाच्यो. आनी जे बायल्यो शेतां काम करताले तेंच्या पांयां व्हड येताले. लास्ट इयरूय सांगलो हांवें
थिंगा जेन्ना पोय क्रॉस करता तेन्ना मुगे मामी पांयां होडेल म्हूण हेंच तें तुम होकाण गेल्ली सगळीं लोकां एकठांय आयकून बट हांव तुमकां कितें सांगूं सोदता ते फॅक्ट आज जरी तर आमी दोगांय बारा बोब रावलोले हे सोल्युशन काण हें बंद करूं जातालें सो हांव मागता सगळ्या कडेन हें कितें आहा तें सोल्युशन काण बंद करुया कित्याक हें आमचें तुमचेंय पोट तशें आमचेंय पोट पायप सारकें वयर ना तेजेर आनी तेजेर उदक पडटा हांवें हें तेजें कंक्रिटान बांदून गेलां हें एक पायप आनी थिंग आनी एक पायप आहा बरें दिल्ल्यान तें उदक सुट्टाय कोण सुट्टा कंपनी सुट्टा पोल्युशनाचें आनी तें सोडलें म्हणटकीर मागीर नुस्तें मरता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. अरबी दर्यांत नैऋत्य पावस नेटान पडटा. फुडल्या 24 वरांत केरळात ताजो आरंभ जावपाक परिस्थिती अनुकूल आसा. IMDन सांगला पावसाचो वारो ह्याच वेगान चालू उरल्यार सप्तका भितर गोंयांत पावस घालून घेतलो. रेमाल चक्रीवादळाच्या परिणामाक लागून आणि नैऋत्य पावसाची सुरवात जावपाची शक्यता आशिल्ल्यान या सप्तकाच्या उरिल्ल्या काळात मिश्र हवामानाची अपेक्षा आसा. कांय वाठारांनी उष्ण आणि दमट परिस्थिती येवं येता. बुधवारा तापमान 30च्या मध्यमाक उरतले. बुधवारचे चडावत आणि उणे तापमान 37 आणि 27 डिग्री सेल्सियस आसतले. या सप्तकात सूर्या मामाचे दर्शन. 4 जून मेरेन पावसाची पिरपीर. बुधवारचे तापमान 35 आणि 27 डिग्री सेल्सियस. आयतारा सकाळी धुके पडपाची शक्यताय. प्रवास करतल्यांक फातोडेर सादूर रावपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.